भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच हेर भाजपाच्या फुडाऱ्यां सयत कदम पठारावेल्या भाजप मुख्यालयाच्या इमारतीच्या बांदकामाची पळोवणी केली। 15 ऑगस्ट मेरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांच्या हस्तुकी नव्या मुख्यालयाचे उक्तावण जावपाची शक्यताय आसा। बीजेपी ऑफिस फक्त पळोवपा खातीर आयला, जे संघटन मंत्री BL संतोष जे आयले ताचे बरोबर पळोवपाकूच आयले। अजून काय टाइम टेबल फायनल जावना, कन्स्ट्रक्शनाचे हे सगळे इन प्रोसेस आसा आणि त्यानुसार एक विचार चालू आसा, जेन्ना कंप्लिशन जातलें सगळे परमिशन्स कायदेशीर रित्या सगळें जालें नंतरच ताचे म्हणजे उक्तावण आनी लोकार्पण जवळ जवळ 90% कंप्लीट जाल्लें आसा आणि बाकीचे फेसलिफ्टिंग आणि बाकीचे सगळें जे काम इनॉग्रल सप्टेंबरान आसतलें सर। हांव तारीख आतां काय सांगूं शकना, इट डिपेंड्स। काम जवळजवळ 90% पूर्ण झाला आणि थोड्या दिवसांनी हे काम महिन्याभराच्या आतून काम पूर्ण जातलें आणि हे जालें नंतर उद्घाटनाची डेट आमी थारायतले। बेगिना बेगीन हे आमी उद्घाटन करपाचें थारायला, सादारण 15 ऑगस्टच्या आसपासून 15 ऑगस्ट पर्यंत 15 ऑगस्टच्या आसपास कोण तरी PM किंवा होम मिनिस्टर कोण तरी येतले अशी आमची इच्छा आसा ताणी येवचें।